स्वच्छ भारत ही सेवा ही आम्ही ही 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत कार्यक्रम हांगा आमकां करपाक लायला सरकारान। स्वच्छता ही निवळ जावपाक लागून सगळ्याक आतां दुयेंतां वाडलेली आसा तेन्ना हे सगळे निवळ जावपाक लागून बरे लोकांक हे जावपाक लागून हांगा हे स्वच्छता ही सरकारान केल्लेली आसा। तेन्ना आमी ही घरा कडल्यानूच पयली स्वच्छताचे हे करपाक जाय, निवळ करपाक जाय। आनी जी हे आसा पळय स्वच्छता केली म्हणटकीर आमी ते सगळो कोयर एकठांय करून आमचे पंचायतीच्यान मनशां आमी दवरलेली आसा, तेंच्या कडेन तेणी दिवपाक जाय। आनी जशें जशें स्वच्छता केली तितके आमचे घराच्यानूच स्टार्ट जावन आमचे गांव निवळ जातले, तेज्या नंतर आमचे गोंय निवळ जातलें। ह्या स्वच्छता सेवा हेका लागून कार्यक्रमाक लागून हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे पंचायत वांगडी, स्टाफ, सेक्रेटरी, तशेंच हांगा महालक्ष्मी इंग्लीश सेक्रेटरी, तशेंच महालक्ष्मी इंग्लीश इस्कॉलचे विद्यार्थी सर, तशें हांगा आयिल्ले प्रुडन्स मिडिया यांचे सुद्दां आभार मानता। महालक्ष्मी इंग्लीश इस्कॉलाचे आमकां सदांच सहकार्य आसता, तशेंच आमचे सुद्दां तांकां सदांच सहकार्य आसतलें। तशें आमकां हे ढवळीकराचे हितर सहकार्य गावूनच आमी हे सगळे डेवलपमेंट करता। हेज्या फुडें सुदीन ढवळीकर आमचे आमदार मडकय मतदारसंघाचे आमदार सुदीन ढवळीकर यांच्या हस्ते आमचे सगळें सहकार्य जातले अशें हांव उमीद करता। आनी हांगा 2 शब्द म्हाजे हांगा सोंपयता। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आम्ही सगळ्यांनी आता आम्ही हांगा स्वच्छता ही सेवा हे अभियान स्टार्ट केल्लें आसा। सो हांव सगळ्यांक सांगता की आमी आमच्या घरा कडल्यान पयलीं सुरवात करची स्वच्छता मेंटेन करपाची, म्हणजे प्रॉपर हायजीन बेजिकली स्वताचे एज वेल एज आपले सरावंडींग। जेन्ना आमी सरावंडींग सारकें दवरतले तेन्ना आमचे जी दुयेंतां जाता म्हणजे डिसिजीस आमी पयस दवरपाक शकता। जशें उदक क्लॉगींग जाता उदकाच्या सायडीन, ते आमी उदक क्लॉगींग जावपाक दिवप ना, उदक भरून उरता, ताका लागून मच्छर जाता आनी डेंगू आनी हे सगळे मलेरिया ऑल द सगळे डिसिजीस जाता। सो ते आमी पयस दवरपाक लागून आपल्या घरा कडल्यान पयलीं सुरवात करची, कोयर एकठांय करचो आनी तो आमी पंचायती कडेन हँडओवर करचो। म्हणजे आमचे मनीस येतात तांचे कडेन तुमी हँडओवर करचे ते, आनी प्रत्येक जे वेट वेस्ट आसा ते आमी प्रॉपरली डिस्पोज करून एकठांय जावपाक दिवपाचें ना, ताका लागून जी दुयेंतां जाता ती आमी पयस करची।